दीस आयतार, जानेराची 4 तारीख 2024. सोम्याची आपप्रगटणी. पहिले वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 60 वळ 1 तावन 6 पर्यंत. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आणि राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातलें. तुजें काळीज उठतलें आनी रूंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी. भांगार आनी धूम हाडून शेबातावन सगळी येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 72 1 तावन 2 7 तावन 8 10 तावन 11 12 तावन 13. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. देवा, नितिवंत फैसलांचें देणें तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तूं तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्याय नीत वृद्धी जावं. संद्रेम आसा शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वेचे अंत पर्यंत राजवट चलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. तार्सीस गांवांचे आनी दर्या करावळेचे राजा सुंक हाडून येतले. शेबा आनी सेबा गांवाचे राई काणिको घेवन येतले. वय, सर्व राजा ताचे मुखार सरपडतले. सर्व जनांगां ताची सेवा करतली. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी गत आदार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्यांचेर आनी गरजेवंत्यांचेर दया दवरून तांचो जीव तो राखतलो. श्लोक. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. दुसरें वाचप. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 2 तावन 3 आनी वळ 5 तावन 6 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पसत देवान येदिवरते जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकून आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचीच संततेक कळीत करूंक नातलो हो घूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवान धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उघडला. हो सुतो घूट सुवार्ते मार्फत जुदें वासोवें हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहवारिस्तारां. ती तेस आनी एकस कुडीचे सांदे. क्रिस्ता जेजुतें देवान दिल्ल्या बसावण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार.
उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. उदेल्लें तें नेकेत्र आमी देखलें आनी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आमी आयल्या. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या वापरप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 ओळ 1 तावन 12 पर्यंत. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरान जल्मालो. तवळ हेरोद राजवटकी चलयतालो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मतें तूं बिलकुल अति ल्हान न्ही, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायेलाक म्हज्या परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत तांणी तांकां बेथलेहेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेन्ना उदेताना ताणें पळयलें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्यार वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, धूंप आनी रक्ताबळ. पूण हेरोदेस हरशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. भावार्थ्यानो येया. ह्या नातालांच्या गितांनी येया, नमस्कार करया, धन्याक ही उतरां दुबावन आसतना आयचे सुवार्थेतावन वा उदेंतीचे ज्योतिशी येवन जेजू बाळकाची नमस्कार करचे सुवार्थेंतल्या घडितातावन प्रेरीत. सुवार्थेंत जेजू बाळका संबंदी नमस्कार म्हणलेलें उतर 3 फावटी उल्लेख जाता. नितळ आनी खऱ्या मनान ताका सोदलेले ज्योतिश्य नमस्कार वा आराधन करूंक पावतात. उदेंतीचे ज्योतिशी नेकेत्राच्या उजवाडान बाळका जेजूची भेट करतात. हो उजवाड जावंक पावलो त्या ज्योतिश्यांची वाट आनी बचावी. बाळका जेजूक भेट करतना तांणी हाडलेले भांगार, धूंप आनी रक्ताबळ जेजू जुदेवाचो राय आनी दैवीक सक्तेन भरलेलो म्हणलें स्पश्ट करता. नमस्कार करचें जोगतेपणी जेजू तें देवाक देखता, कित्याक ताका मात्र नमस्कार आनी आराधन फावो.